मुख्यमंत्री पर्रीकारान आपले वैजकी उपचार आटपून परत गोंयान ये मेरेन सरकाराची ताकतिकेची कामां आडकून पडची न्ही म्हूण 3 मंत्र्यांची एक समिती केल्या. 31 मार्च मेरेन समितीक मुजत. फुडें कितें कोणाक खबर ना. मात केल्या ती समिती संविधानान बसना. ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान पर्रीकाराचे सुप्रीम कोर्टांतले एके केशीचें उदाहरण दिलें. Constitution of India under Article 163 recognizes a council of ministers headed by the chief minister. But to have this three-member committee to run the government is something which will be unconstitutional in my view. In a judgment of the Supreme Court, which MRF had filed against a judgment of the High Court in a petition filed by Mr. Manohar Parrikar himself, in that judgment, a question was raised where the rules of business are directory or mandatory. And normally, the rules of business are directory, but when it has a financial implication and requires certain things to be done in a certain manner, like a pre-authorization or a pre-clearance from the finance department, the Supreme Court has held that to be mandatory. So how will this committee function? How will this committee be able to take decisions? How can the committee substitute a chief minister? But what I feel could have been done, which could have had a better functioning of the government, is some of the portfolios could have been allocated amongst the ministers. ज्येष्ठ आदवोगाद क्लिओफात कुतिनो आल्मेदा म्हणटा हो लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपाचो कारभार. I believe there is no scope for such a committee under the Constitution. The Constitution recognizes only the Chief Minister, and in case the Chief Minister is unable to preside over the meetings, it is the senior-most or the one designated by him who shall preside over the meetings. I feel the best option for the Chief Minister was to hand over all the portfolios and remain Chief Minister without portfolio. As far as holding of cabinet meetings by video conferencing, I feel that there is no such embargo. The Chief Minister could be entitled to hold cabinet meetings by video conferencing. Somehow, I feel that this committee is only a showpiece. The administration would be run by the Chief Secretary. गोयचे विवादीत प्रश्न सोडोवपाचो अधिकार हे समितीक ना. ती काम चलावूच उरपाची म्हूण आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप म्हणटा. गोव्या समोर अनेक महत्वाचे प्रश्न आसात. खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या आरोग्याचो प्रश्न आसाच आणि राज्याच्या आरोग्याचे प्रश्न आसात. म्हादेचो प्रश्न, दुसरे मायनिंगचे बंद जाल्या कारणान एक मोठी बिकट परिस्थिती आज गोंयच्या समोर आसा. आणि शिवाय मुख्यमंत्र्याकडे खंयच्याच मंत्र्याक न दिता जवळजवळ 25 खाती मुख्यमंत्र्याच्या हातान आसात. अर्थ खातें हें अत्यंत म्हत्वाचें आनी अर्थ खात्याक हो नेहमीच पूर्ण वेळ असो मंत्री आसपाक जाय. अर्थ खातें एका मंत्र्या कडेन कोणें ताका जाय ताका ताणें पूर्ण दिवंक जाय खातें काडून. दुसरें आसा तें गृह खातें. फाल्यां एकमत जावंक जाय. समजा एखादो प्रश्न असो निर्माण जाता, खंयच्या एका विशयाचेर एका मंत्र्याक तिगांतल्या एका मंत्र्याक वेगळे कितें विचार आसात. मागीर निर्णय कसो घेवचो? 2-1 बहुमतान निर्णय घेवचो ताणें. कॅबिनेट अशें थारना. कॅबिनेटचे सगळे निर्णय जे असतात ते एकमतान घेतले असतात. त्यामुळे हे तिघांचे प्रकरण हे कितें वेगळें दिसता. मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या गैरहजेरेन फाटल्या सप्तकभरान थंड पडिल्लो सरकाराचो कारभार पळयल्यार हे समितीच्या नांवान सध्या तरी मंत्री आनी ब्युरोक्रेसी काम करूंक गेल्यार घुसमटूच. कितल्यो फायली फुडें वतल्यो, फायनान्शियल क्लिअरन्साक कितली मेळटली आनी कामाक कितली तडीक लागतली, दुबावूच. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.